काँग्रेस उरली ना सगळ्यात व्हडली पार्टी। दोन काँग्रेस आमदार सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे फुटले, गेले भाजपात। मतदार झाले रागार। दोन आमदार गेले म्हणून चाळवली काँग्रेस। प्रतापसिंग राणेन सांगले हो लोकशाहीचो खून, मात ताच्याच पुतान फोडली काँग्रेस। इतल्यान राजकारण सोंपले ना। सुदीन ढवळीकर आणि विजय सरदेसाय बुधवारा मेळटले अमित शहाक दिल्ली। खाती महामंडळा घडये पडत जाग्यार। गोंय जातले देशातले आणि जगातले पहिले रेबीस मुक्त राज्य। मिशन रेबीसान मागलो पालव सुण्यांच्या मालकांचो। आता पळूया खबर विस्तारान। भाजपान काँग्रेसीक बुक लायला। काँग्रेसीच्या दोन आमदारांनी राजीनामे दिवन ते भाजपान गेल्यात। हे भानगडीत सगळ्यात व्हडली पार्टी ही वळख काँग्रेस वगडान बसल्या। विधानसभेत आता काँग्रेस आणि भाजपा दोन्ही पक्षांचो काटो 14 आमदारांचेर थिरावला। सोमारा रातीकडेन हे नाट्य सुरू झाले। गोंयचो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे बराबर शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकर आणि मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे मध्यान राती दिल्ली वचपाक भायर सरले। गरी घालून बशिल्ल्या पत्रकारांनी साहेब खंय वता अशें विचारतकच तांणी कितें जापो दिल्यो आयकात। कितें प्लॅन्स आसा? बिझनेस ट्रिप फक्त बिझनेस, पॉलिटिकल काय ना? पॉलिटिकल काय ना? आय एम बिझनेसमॅन। म्हाका ती बी म्हाका एक म्हयन्यान एक आसता दिल्ली आसता। तर कितें बिझनेस पॉलिटिकल रिसर्च आय गॉट सम रिसर्च आहे। पण सगळेच काँग्रेसचे खूप जण आसा आनी पसल्यान आसा थोडे बिझनेस कारण रिसेप्शनाक आमचे पसल्यान आसा पयलीं। ह्या दोगांकय फोडटना काँग्रेसीक खावटें घालपाक विश्वजीत राणेन फुडाकार घेतलो। दोगांय आमदाराक वांगडा घेवन तो आनी तेंडुलकर मंगळारा सकाळीं भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाक ताचे घरा वचून मेळ्ळे। मंगळारा दनपारा दोगांयनी सभापती आणि काँग्रेस हावजात आपापले राजीनामे धाडून दिले आणि सांज जायसर ते दोगय दिल्लीतल्या भाजप मुख्यालयांत वचून भाजपवासी जाले। हांवें एक्सेप्ट करच्या पयलीं टेलिफोनिकली तांच्या कडेन कन्फर्मेशनूय घेतला इन फ्रंट ऑफ आवर सेक्रेटरी। हांव टेलिफोनिकली सोपटे आनी शिरोडकर ह्या दोगांय कडेन उलयलो। तांच्यांनी आमी विलिंगली विदावट एनी प्रेशर ही रेजिग्नेशन जी आसा ती सबमीट करता म्हणून सांगल्या आनी तांच्या कडेन उलयल्या उपरांत ही रेजिग्नेशन जी आसा ती एक्सेप्ट केल्ली आसा। हावज 2 मेंबरांनी रेड्यूस जालें। हावजाचो आंकडो जो आसा हो 38चेर गेलो, 38 मेंबराचेर गेलो। इन हाउस एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ इन हाउस इज 14 BJP, 14 Congress, 3 MGP, 3 Goa Forward, 1 NCP, and the rest all are 3 independent. For the majority, if it is in 38, then majority is for 20, not 21, but it is 20. मंगळारा भाजपाचो केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलान दोगांकय येवकार दिलो। ह्या वेळार गोंयचो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, गोंय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाजीर आशिल्ले। दोनों हमारे साथ जुड़ने वाले नए विधायकगण माननीय श्री सुभाष शिरोडकर जी और माननीय श्री दयानंद सोपटे जी, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज एक प्रकार से दो नेता, कद्दावर नेता जिनका जनता में बहुत बड़ा प्रभाव है, एक दक्षिण गोवा से, एक उत्तर गोवा से, दोनों क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों बहुत ही लोकप्रिय हैं, कर्तृत्ववान हैं और मैं समझता हूं दोनों के आने से भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का और बल मिलेगा। सुभाष शिरोडकाराकडेन संपर्क जालो ना, पण आमचो खबराकार संदीप कामुलकार दयानंद सोपटे कडेन उलयलो। काँग्रेस सोडून तो भाजपात कित्याक गेलो ताचें कितें कारण सांगलें ताचेच कडल्यान आयकुया। लोकांनी दिल्ल्या विश्वासाचो विश्वासघात हो दयानंद सोपटे केन्नाच करचो ना। ती ऑफर मागे मुख्यमंत्र्याची आसत। I got that much capacity to sit and rule by sitting on that chair, even chief minister chair. But ना, हांव करचो ना। हांव माझ्या लोकांक जाय तेच करतलो आणि परत ठामपणे सांगता, कितकी जरी ऑफर जरी येयली जाल्यार दयानंद सोपटे त्या ऑफरीक कितें म्हणटा तो बळी पडचो ना। आणि लोकां खातीर
प्रामुख्यान बेकार भाव येना पळय तांच्या खातीर आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर हो म्हाका निर्णय घेवचो पडलो. ज्या कार्यकर्त्यांक अजून पर्यंत प्रत्यक्ष ही गोष्ट पावली ना, भेटूंक शकलो ना, त्यांची हांव मागते मागता, त्यांच्यानी म्हाका समजून घेवचो. राजकारण म्हजो पोटाचो धंदो न्हू. आजपर्यंत कोणाकच आनी तपास जावचे ना की दयानंद सोपटेन हे काम केले खरे, नोकरी दिली खरी, कोणी तरी एक 5 रुपये तुवें आपल्या हातून घेतले. तीच पद्दत फुडें वतलो, तीच पद्दत फुडें वतलो आनी लोकांक जे जाय तेच करतलो. लोकांनी येदा कदाचित म्हटले की नाका, आमकां नाका, कळ्ळें, हांव एक्सेप्ट करपाक रेडी आसा. हे सत्तानाट्य अजून सोपूंक ना. अजून काय प्रवेश उरल्यात. काँग्रेसीचे आनीकय 3 आमदार भाजपाचे गरयेक लागल्यात अश्यो वावड्यो पातळत आसात. घडये तशें जालें ना जाल्यारय आतां सगळ्यांत व्हडली सिंगल पार्टी अशें काँग्रेसीक मिरोवपाक मेळचें ना. शिरोडकार आनी सोपटे आतां आमदारय उरूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेस आनी भाजपाच्या आमदारांचो आंकडो आतां 14 असो जाला. पणजे, मडगांव आनी मांद्रेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, संदीप कामुलकार, रमेश रावत आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सोमारा राती कडेन 2 आमदार काँग्रेसींतल्यान फुटून बीजेपीत गेल्ल्यान काँग्रेसीन खवदळ जाला. ही लोकशायेची हत्या अशा उतरांनी काँग्रेसीचो वरिष्ठ फुडारी प्रताप सिंग राणीन तिडक उक्तायल्या. तर रवी नायक म्हणटा काँग्रेस 6 म्हयन्यां भितर सरकार घडोवन दाखयतली. काँग्रेसीचे आमदार फुटपाची घडणूक हो विरोधी पक्ष फुडारी बाबूचो पराभव हे रेजिनाल्डाक मान्य ना. पूण ह्या नाट्यमय घडणुकेचो सगळ्यांकूच धक्को बसला. काँग्रेस म्हणटा ह्या फुटिल्ल्या दोगांय आमदारांच्या विरोधात उमेदवार उबे करून तांकां वेचून हाडटले आनी हे गद्दारीचो बदलो घेतले. फ्लोराची मेजॉरिटी फ्लोराक जर आयले उपरांत तांकां मेजॉरिटी प्रूव करपाक जावची ना हें कळून चुकलें. आनी आयज हें उघड जाल्लें आसा की 2 जाण तेणी काँग्रेसचे लोकांक घेवन गेल्ले आसात. आयज तांकां कशे पद्दतीन तांकां तेजो कसलो प्रेशर हाडलो, कितें तांकां आमीश दाखयलें, कितें तांकां पॅकेज दिली आमकां खबर ना. जनता दाखयतली, लोक दाखयतले. ज्या लोकांनी तांकां निवडून दिल्ले आपल्या मतदारसंघाक त्या भाजपाचो पराभव करून तांकां जे निवडून दिल्ल्या ह्या आमदारांक आयज जायंट किलर म्हणून जेन्ना त्या टायमाचो CMाक डिफीट करून जेन्ना सोपटे सारको मनीस निवडून लोकांनी दिल्लो, काँग्रेसीन दिल्लो, तोच मनीस जर आयज परत खंय तरी काल हांगा आसता आनी आज आनी खंय दिश्टी पडटा, हे कित्याक लागून गेलो म्हणप. पूण भाजपाक खंयच्याय पद्दतीन आपल्याक सत्तेचो हावेज आसलो हो पक्ष सत्ता खंयच्याच पद्दतीन ते सोडपाची तेंची तयारी ना. I don't want to add to it more than what they have said. It is a murder of democracy. It's not correct for just speaking out MLAs and doing things. Because we are in the 21st century and we are a mature democracy. And they should not indulge in this kind of cannibalism, I would call it. Antiquated sort of methods earlier, because we are a mature democracy. And Goa, the people of Goa will teach them a lesson. लोकांनी निवडून आल्लो कॅन्डिडेटाक आपल्या पावरां उरपाक मनोहर पर्रीकरान आज लोकांचो विश्वासघात केला. BJP पार्टीन विश्वासघात केला. काँग्रेस MLAंक 2 जाणांक आनी 2 दिसांनी उगड जातलें कितें दिलां आनी कितें दिलें ना तें. आपल्यागे फायद्याक हे दोगोय कॅन्डिडेट BJP गेले. हे दोनी कॅन्डिडेटाचेर आमी कॅन्डिडेट घातले आनी लोक हेंकां दाखोवपा रावला जो विश्वासघात BJPन हेंकां करपा लायला. वी वील गो टू एनी एक्सटेंट, वी वील फायट फॉर दॅट सीट. आमी लोकां बली वचोन आमी जे लोकांनी मॅन्डेट दिलेली आमकां आमी ती मॅन्डेट पोत्तून लोकां बली वचोन पोत्तून ते सीट जिखोन हाडटाय म्हणून आज सभेमादार सांगताय आमी. आनी BJP पार्टी ही BJP जुमला पार्टीक आमी सांगताय की काँग्रेस पार्टी आज पासून ते काँग्रेस बूक करून सोदताय आनी काँग्रेस फोटींग म्हणटाले ती पार्टी फोटींगपणा असो केलो नाय म्हणून. आनी हे आमी सिद्ध करतले फुडल्या इलेक्शनां. हे इलेक्शनां दोनी कॉन्स्टिट्युशन आमी ताका दाखयतले. गोंयचे लोक हुशार शिकिल्ले लोक, पण आयज ह्या BJP सरकारान जे कारस्थान करीत आयिल्लें आहा ही एक लजेची गजाल एंड वी कंडेम दिस बिकॉज द पीपल ऑफ गोवा डिजर्व्स बेटर. सगळे आमचे यूथ हे ते सगळे तयार आसा, रेडी रावल्या.
फक्त 6 म्हयने आमी पळयता. 6 म्हयने भितर तुमकां कळटलें की सरकार हे हांगसर काँग्रेसीचें येतलें. फुटून बीजेपीत गेल्ल्या ह्या दोनूय काँग्रेस आमदारांचो आपान फोग काडलो. तशेंच आपान हे घडणुकेचो निशेध केला. एका पार्टीचे आमदार फोडून तांकां दुसऱ्या पार्टीत घेवप हो आतां वेवसायच जाला अशेंय तांचें म्हणणें. तर आतां ह्यो हो पॉलिटिकल पार्टीज जंय हॉप ऑन हॉप ऑफ हो एक धंदो कसो जाला तें आज गोंयकारांक पळोवपाक मेळ्ळें. आम आदमी पार्टीन जेन्ना इलेक्शनाक आमी भितर सरलेले तेन्ना सांगलें की ही एक तांचो कल्चर म्हणून जाय तशें लोकांचे कोणाचे कोणूय आमदार वडूंक शकता. हातूंत कॉमन मॅनाचें हित कांय ना. सगळे पॉलिटिकल पिम्प्स आज सगळे गोंया राज्य चलयता पिम्प्स. तर आम आदमी पार्टी ताचो निशेध करता. आम आदमी पार्टी कित्याक निशेध करता? कित्याक गोंयकारांक हितून कांयच मेळोंक ना गेल्या 2 वर्सां. फॉर्मलिना शिवाय एका सायडीन फॉर्मलीन खावोवपाक दिता आमकां हे आनी दुसरे सायडीन आमचे इन्सल्ट करता की गोंयकार टॉयलेट धुवपी म्हणून. बीजेपीचो जो काडर आसा, काडर बीज पार्टी म्हणटाले ते आज एक्चुअली पळोवपाक मेळटा कसली पार्टी ती. ताणें खरें म्हणजे रिवोल्ट करपाची आज चड करून तेंचे भुरगे जे आसा यूथ आसा ताणें रिवोल्ट करपाची वेळ आयल्या. कित्याक ह्या गोंयच्या युथाक हातून कांय बरेपण अशें दिसचें ना आनी नाय बी तितून अशें आम आदमी पार्टी सांगता. आज आमी एकूच उलो मारता की सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी ह्यो हो पार्टीज पळय आसा ते हो पार्टीजांक कायमचे घरा धाडचे आनी कांय जाण घराच न्ही ते थोडे जाण तातूंतले जेलीन सुद्दां पावतले. गोंयांत जें सद्या कितें चलता तें नाटक, तियात्र, शिगमो, कार्नावाल, सट्टो बाजार काय कितें हें आमकां कळपाक म्हणजे गोंयच्या जनतेक कळना सारकें जालां. जेन्ना विश्वजीत काँग्रेस सोडून बीजेपीन गेलो, निवडून आयलो, रडलो आनी फोटो फामाद जालो आनी ताणें मनोहर पर्रीकाराक आपलो राजकारणांतलो गुरू म्हणलो. राजकारणांतलो गुरू आज खाटीर आसा आनी हो मुख्यमंत्री जावपाचे चालीक लागला. सो हातून फक्त एक आपलो स्वार्थ. गोंयकारपण म्हणपी पक्षाचो मुखेली म्हणटा आपल्याक तूं TCP दी, आपूण रानां आनी दर्या काबार करता, बाकीचें कांय पडलेलें ना आमकां. खंयचोय सरकार आसूं, काँग्रेस आसूं, BJP आसूं, ढवळीकार सदांच PWD मंत्री, RTO मंत्री ते आपल्याक दी, आपूण पयसो करीत रावता. गोंयच्या जनतेचें आमकां कित्याक पडला? सुभाष शिरोडकराक कसो ट्रॅप केलो, कसो विकतो घेतलो हाचें एक उत्तम उदाहरण. एक जें ऑर्चर्ड लँड आशिल्लें ताचें 1,83,524 ते 70 कोटी रुपयांक गव्हर्मेंटान घेतले फॉर अननोन पर्पज. बाबा अमकें कारण आसता, ह्या कारणा खातीर घेता. हें कारण कांयच नासतना 70 कोटी रुपयांक सुभाष शिरोडकराचो जागो सरकारान घेतलो. बीजेपीन 2-2, 3-3 टर्म निवडून आयल्ले ग्लॅन, प्रमोद सावंत, कट्टर BJP म्हणटाले थंयच उरले. हांच्यानी आतां चिंतूंक जाय की आपुणूय अडवाणीच्या स्टेचराक पावल्यात काय कितें. हांकां थर्ड क्लास म्हणल्यारूय कांय अर्थ ना, कित्याक थर्ड क्लास म्हणप म्हणजे त्या थर्ड क्लास जातीचो अपमान जाता. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि इर्शाद शेख. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कळंगूट आनी कांदोळे ह्या दोनूय गांवांच्या PDA आनी ODPक TCP मंडळान 5वो बावटो दाखयला. पूण आम आदमी पार्टी म्हणटा हो आनीक एक जमीन घोटाळो. पर्यटनाच्या नांवान सरकार भायल्या लोकांक गोंयच्यो जमनी विकतात असो आरोप आपाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान केला. हे विशीं तो प्रसार माध्यमांकडे उलयतालो. PDA आनी ODPचो विरोधक डेमेन टेलिस सांगता हो मुद्दो न्यायालयांत आसा. पूण अशें आसून लेगीत TCP मंडळान कळंगूट आनी कांदोळेच्या PDA आनी ODPक मान्यताय दिल्या. देखून मोठ्यो बिल्डिंगो गांवांत येवपाचो मार्ग मेकळो जालो. हाचो पुराय फायदो बिल्डरांक जातलो अशेंय तो म्हणटा. डेमेन आनी कांय तेजे सांगाती हायकोर्टान सुद्दां गेल्ले आसा आनी इतलें आसतना काल TCP मिनिस्टर सांगता की तांणी ODPक मान्यताय दिली म्हणून. आम आदमी पार्टी कन्सिडर्स दीस एज येट अनदर स्कॅम, लँड स्कॅम. हे सगळें चल्लां तें फक्त जाग्याचें स्कॅम करपाक, जागे जाय तशे भायल्या लोकांक विकून आनी ट्युरिजम पॉलिसीच्या नांवाचेर हो जो घोटाळो चल्ला ताचो आम आदमी पार्टी निशेध मारतात. आमकां ही ODP आनी PDA आमच्या गांवांत नाका म्हणून आमी मोर्चा काडले. आमी प्रेस कॉन्फरन्साक घेतली आनी हायकोर्टाक पासून गेले. हायकोर्टान ही मॅटर सबज्युडिस आसतना काल तिणी हो निर्णय घेतलो. तेजेर आमी प्रोटेस्ट करता. आमच्या गांवांत ही तर PDA आनी ODP तर जाली जाल्यार व्हडलीं बिल्डिंगां येतलीं आनी हेजो फायदो
फकत बिल्डर लॉबींग जातलो. TCP मिनिस्टर पयलो उलयतालो गोंय गोंयकार गोंयकारपण. आतां ही ओडोपी आनी PDA गांवांनी घालून RPचे विलेजी अंडर PDA हाडून आमच्या एनवायरमेंटाचें तो पाड घालूंक सोदता आनी फकत तो बिल्डराचें चिंता आनी गोंयकारपण काबार करपाचें चिंता. हेजेर आमी कोर निशेध मारता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इरिशाद शेख. काँग्रेसीचे 2 आमदार भाजपाक वचून मेळ्ळे उपरांत मोगोचो सुदीन ढवळीकार आणि गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय बुधवारा भाजप हायकमांडाक वचून मेळपाचे आसात. मनोहर पर्रीकारान मुख्यमंत्रीपद सोडले जाल्यार कितें करप हाचेर चर्चा करपा खातीर ते वतले अशें गोवा 365 कडेन उलयतना सुदीन ढवळीकारान सांगलें. लोकसभेचे वेंचणुके विशीं उलयतना हांव स्वतंत्रपणान हाचेर निर्णय घेवपाक शकना. पक्षा कडेन चर्चा करूनच कितें ते थारतले अशें ताणें सांगलें. ऐकात ताच्याच उतरांनी. We have been called tomorrow, me, Vijay Sardesai, at Delhi. We will discuss the issues at large in Delhi and then I will come to the public. Sir, tomorrow meeting portfolios and department. As per my knowledge, tomorrow's meeting is something different with us. We will be meeting High Command of BJP in Delhi and I don't know whatever they will, what issues will be discussed there, and after discussion on the issues, then only I can come to the press. So MGP is the oldest party which is established in 1963. Till today we are in assembly. So my executive committee members are there. President is there, General Secretary is there, Treasurer are there, and other vice chairperson, vice president. All these people will decide the course of action in the Lok Sabha seats. Wherever there is a BJP, always MGP strongholds are there. Many people are there of the BJP which are earlier of MGP. And now, since we are together, we may go together. युती चालू दवरप वा स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडोवप ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्डाचो निर्णय ते घेतले. पूण मोगोचे बाबतीत कार्यकारी समिती कडेन उलोवनच निर्णय थारतलो हाचो तांणी पुनरुच्चार केलो. At this moment I can't discuss anything. I should know the issues what they are discussing at Delhi. Then I have to discuss with my party. I got my own party people. They are executive committee members. And after discussion with the party members, with the executive, Vijay is the whole and soul of the party. The way Vijay discuss, I can't discuss it because I got my own people heading the party. This party is very old, almost say about we have completed 63 and today 2018, more than 50 years, and I personally feel I should not talk on such type of issues. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्टा आणि व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. रस्त्यार भोंवपी गोरवां खातीर कोंडवाणे बांदून तांकां राखपाक एक मनीस दवरचो अशें शिवयोद्धा प्रतिष्ठानान मागला. हे विशीं प्रतिष्ठानान महापालिका आयुक्त आनी रेईश मागूस पंचायतीक कोंडवाडे चालू करात अशी मागणी करपी निवेदनूय भेटयला. रस्त्यार भोंवपी गोरवां आनी म्हसरां खातीर लोकांक त्रास जाता. राती कडेन रस्त्यार बसपी गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात जाल्यात. अपघातांत जायत्या जाणांक जीव वगडावचो पडलो. संबंधितांनी कोंडवाडे बांदूंक ना जाल्यार ते कोर्टात वतले अशी चिटकावणी शिवयोद्धा प्रतिष्ठानाच्या म्हणयाऱ्यान दिल्या. शिवयोद्धा ही संघटना हांच्यांनी 5-6 म्हयने ताच्या सगळ्या मेंबरांनी अशें काम केलां, अशें ऑब्जर्वेशन केलां. सगळ्या पंचायतींनी भोंवून, म्युनिसिपालिटींनी भोंवून इतलें काम केलां आनी अशें जाणून आयलां की जी कॅटल्स, जी आमची वासरां, गायी, बैल, वेगवेगळे जी जनावरां रस्त्यार भोंवता ती दिसता, तांकां खंय तरी एक कॅटल पावंड आसचो आनी तांकां एक किपर दवरचो. गव्हर्मेंटान कायदे केल्या आनी हे कायदे पंचायती राज एक्ट 1994 ह्या बुकान आनी गोवा म्युनिसिपालिटी एक्ट 1968 हातून दिल्ले आसा. सो लेट मी जस्ट एलॅबोरेट. इन द गोवा पंचायत राज एक्ट 1994 हातून बरयलां, एज पर सेक्शन 112A, stray cattles
notwithstanding anything contained in section 112 or in any other law of the time being in force, every panchayat shall establish kettle pounds and may appoint pound keepers with the approval of director. जे कायदे गव्हर्मेंटान केल्या ते फक्त बुकांनीच थेयल्या, हाजेर इम्प्लिमेंट केन्ना जावपाचो आनी केन्ना करपाचो. आमचो ऑलमोस्ट 5-6 म्हयने आमी जो रिसर्च केला तातून कंप्लीट आमी स्टडी केला, ताचेर कंप्लीट आमी अभ्यास केला. आमच्या शिवयोद्धा मेंबरांनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता मोर दॅन 140 क्रॉसींग 150 पंचायतींनी आमी पिटिशन्स दिल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फाटले वेंचणुके वेळार तितलीशी तयारी नाशिल्ली. मतदारसंघ समित्यो तयार नासल्यो, बूथ लेव्हलाचेर कार्यकर्ते नासले. आता मात आम्ही पुराय ताकदीन विधानसभा वेंचणुकेत देंवतले. वट्ट 35 मतदारसंघात उमेदवार उबे करतले. गोवा सुरक्षा मंचान शंख फुकला. गोवा सुरक्षा मंचाचो युवाध्यक्ष नितीन फळदेसायान मंगळारा वास्को पत्रकार परिशद घेतली. परिशदेंत ताणें गोंय सरकाराचेर टिका केली. खण अवलंबितांच्यो समस्या, बेकार युवकांचो वाडिल्लो आंकडो, मोपा शेतकारांचे जावपी हाल ह्या सगळ्याक भाजपा सरकारच जबाबदार आसा. दिल्लीच्यान सरकार चलोवप आमकां मान्य ना, देखून आमी वेंचणूक लढयतलेच अशें मंच म्हणटा. आमकां गोवा सुरक्षा मंच गोवा म्हणून अशें दिसता की ह्या लोकसभेच्या इलेक्शना बरोबरच राज्याचें इलेक्शन जातलें अशें आमकां दिसता. आनी त्यामुळे त्या पद्दतीन आमची तयारी जी आसा ती आमी सुरू केल्ली आसा. एकूण 35 मतदारसंघात गोवा सुरक्षा मंच जे आसा हे आपले उमेदवार उबे करपाचे आसा ह्याच्या काळात. त्यामुळे त्याची तयारी जी आसा ही सगळी आमी बेस पासून म्हणजे बूथ लेवल पासून वयर अशे पर्यंत त्याची तयारी जी आसा ही करपाक आमी सुरवात केल्ली आसा. आयच्या गोंयची स्थिती म्हटल्यार गोंयची स्थिती आमकां सगळ्यांक खबर आसा कशा पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ज्या पद्दतीन ते घडले आणि आता जे पद्दतीन ते सरकार गेले 6 महिने पॅरालायज जाला अशें म्हणपाक हरकत ना. तर ते इतके पॅरालायज जाल्ले आसा की लोकांचो त्राहिमाम जाल्लो आसा. लोक त्राही जाल्ले आसा. लोकांक आतां खंय कितें कोणा कडेन कितें वचप हें पडलेलें आसा. युवक तर इतके बेकार आसा तांकां नोकऱ्यो मेळना. सगळ्यो 50,000 नोकऱ्यो ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो दाबून दवरलेल्यो आसा. कोणाकूच तेजे नोकरेचें हें केलें ना. आनी त्यामुळे आणि असे अनेक प्रश्न हो एकच प्रश्न ना. मायनींग सारको येदो मोठो प्रश्न हेका लागून 3,500-4 हजार लोक थंयसरले त्यांचे कुटुंबां जी आसात ती कुटुंबां सगळी बेघर जाल्ली आसात. त्यांचे पोटाचे वांदे जाल्ले आसात. आणि अशा स्थितीन मोपा सारको विशय आसा. मोपा शेतकऱ्यांचे थंय हाल जाल्ले आसात. असे सगळे अनेक प्रश्न जे आसात ह्या प्रश्नांक खरें म्हणजे सरकार हे जबाबदार आसा. आमकां दिसता की बेगिनात बेगीन सरकारान निर्णय एक तर घेवचो की नवीन मुख्यमंत्री हांगा गोंयांत दिवचो आनी हांगासर जे काम जे फिसकटीत जाल्लें आसा एकूण सगळें काम जे आसा ते योग्य दिशेचेर ते वळचे अशें आमकां दिसता. चिखली वास्कोचें कॉटेज हॉस्पिटल लोकांचे सेवे खातीर बेगोबेग उक्तें करचें, नाजाल्यार धरणे धरतले अशी शिटकावणी फळदेसायान दिली. वाडे वाठारांतल्या तळ्याचें बांदकाम अर्दकुटें उरलां, तें पुराय करचें अशें मंचान मागलां. तळ्याचें काम गेले अनेक दीस आतां पूर्ण जालें. म्हणजे ताणें अशें ठरलें की चतुर्थी पयलीं ते आपूण सगळें पूर्ण करता आनी तेजें उद्घाटन करता अशें ठरयल्लें. पण प्रत्यक्ष मात्र ते अजून काय तेजें उद्घाटन जावंक ना. दुसरें थंय मुर्ती जे किंवा ती कृती जी आसा जी धांपून दवरल्या कितके म्हयनेच जाले ताका ती उगडपाचो तें अजून तेजो हें ना. त्यामुळे ती मुर्ती कोणाची आसा कसली आसा तें गूढ जें कितें आसा तें तेणें जनतेक सांगचें कितें एक्झॅक्टली आसा तें. कित्याक हो सगळो पयसो जो हे सगळें रिनोवेशन जे करपाक जो पयसो जो वापरला हो जनतेचो आसा. त्या जनतेच्या पयशान किंवा सरकारच्या पयशान तें सगळें काम केल्लें आसा. अशा ह्या स्थितीन ते मुर्ती किंवा तो स्ट्रक्चर जो आसा तो कसलो आसा तो जनतेक कळपाक जाय न्ही. समजा आमकां कितें आक्षेप दिसले एखादे धार्मीक भावना दुखोवपाचें अशें कांय कृत्य थंय दिसलें जाल्यार आमी ताचो निशेध करतले हें तितकेंच खरें. आनी बेगिनात बेगीन ती एरिया जी आसा तेणें सुरवात करची, लोकांक ताचो उपयोग करून दिवचो अशें म्हाका दिसता. दाबोली मतदारसंघाचो हे जो आसा तितून जे आत्तां हॉस्पिटल पूर्ण जावन तयार आसा. पण अजून पण गेले 2-3 म्हयने तरी आमी पळयता की तेजें अजून कांय उद्घाटन केलें ना. ते कोणाक रावला सरकार तें म्हाका कळना. खरें म्हणजे हॉस्पिटल पूर्ण जाल्या नंतर लगेच ते लोकांचे सेवेक खरें म्हणजे उपलब्ध आसपाक जाय आशिल्लें. पण ते आतां पर्यंत अजून जाल्लें ना. नाजाल्यार गोवा सुरक्षा मंच ह्या संदर्भात निशेध करतले आनी कदाचित आमी थंय धरणे घेवन बसूंक शकता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.